सर, जो गांवांतलो जो शिगमो आसा पळय तो एक्झॅक्टली केन्नासून सुरू जाता आनी कसो कितें इन डिटेलान आमकां मातशें सांगात. जो आमगेल्या काणकोण, केपें आनीक सांगे भागांत जो आमगे पारंपारीक शिगमो जाता पळय न्ही तो माघ म्हयन्यात सुरू जाता. म्हणजे जी भांडी पुनव म्हण जाता पळय न्ही, किंवा थोडे कडेन आमगेले स्पेशली गांवडोंगरी बी मालची पुनव म्हण आसता. मालची पुनव म्हणटकीर आमगे गांवडोंगरी मल्लिकार्जून देवाचो देव सगळ्या भायर वता फिरपाक. तेजे नंतर हांगा खरी शिगम्याची सुरवात जाता. म्हळ्यार कितें की जे नवीन तरणाटे भुरगे आसा जांकां तोणयां खेळ समजना तांकां कळपा खातीर धुल्लार खेळटा, मांडार खेळयना. सो धुल्लार तांकां 10-12 दीस प्रॅक्टीस आसता. ताजे नंतर मागीर मांडार खेळटा. ताजे मदीं आमगेलें म्हात्न म्हण आसता. त्या प्रत्येक म्हात्नाक आमगेले गोरवां माथन म्हण आसता, शेणये माथन म्हण आसता. आनी त्या माथनाक प्रत्येक घरांतल्यान एक मनीस वचूंक जाय पडटा. स्पेशली दादलो मनीस आसता वचपाक जायच पडटा. हें सगळें जर कळटलें जाल्यार त्यो परिक्षे मदीं अडचणी येता. हाजेर सरकारान योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय, किंवा भुरग्यांक कशें आपल्या संस्कृती कडेन वळपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, संदी मेळटली, अशे तरेन तो टायम टेबल फिक्स करपाक जाय. ताजे नंतर शिवरात्री नंतर जेन्ना आमगेले मेळ केन्ना भायर वता जाल्यार काही कडेन दसमी भायर वता. दसमी आमगे खास करून आमगेले शेवी काडटा. उकडे ताळणाचे केल्ल्यो आमगे शेवी काडटात त्यो खावप आसता. आनी ताजे नंतर आमी नमन घालून भायर वता. थोडे कडेन एकादशी वता. आनी अशे तरेन आमी 3 दीस ह्या वाड्यांनी त्या वाड्यांनी, म्हणजे आमगे जे सोयरी गांव आसा, वाडे आसा, जे आपल्याले कोण तरी आत्या आसतले, कोण भयणी दिले आसता, अशी सगळी वाडी कवर करता. आनी आपूण जे कितें शिकला ते त्या मांडार, त्या गांवच्या मांडार आमी प्रदर्शन करता, दाखयता, खेळ दाखयता. आनी लोक बरे उमेदीर जाता. आनी सगळी जे स्पेशली वेगवेगळ्या वाड्याचे जे आमगेल्यो महिला आसतल्यो, भयणी आसता, त्यो सगळी आतुरतेन वाट पळयता केन्ना मेळ येतलो आनी आमकां केन्ना पळोवंक मेळटले. मेळ म्हणजे कितें? मेळ म्हळ्यार आमगेलो एक वाड्याचे आस पळय न्ही, प्रत्येक घरा प्रमाणे एक दादलो वचूंक जाय पडटा. सो जो मेळ आमी जे शिकलेले तालगडी आसतली, तोणयां खेळ शिकलो आस पळय न्ही, जो ग्रूप तयार जाता वा एक वाड्याकाराचो, ताका मेळ म्हणटा. आनी तो मेळ घेवन आमी प्रत्येक वाड्यान वता. आनी जेन्ना आपल्या वाड्या एक मेळ जेन्ना दुसऱ्या गांवांक गेल्लो उरता तेन्ना त्या वेळाचेर जे शाळेंत शिकपी भुरगे आसात तांगे लक्ष अजिबात अभ्यासाक लागूंक शकना. म्हणजे पुस्तकांतली ज्ञानां अजिबात लागूंक शकना. कित्याक तांगे तकल्यांक ते ढोल, तासो, घुमट, शिमीण हो नाद चालू आसता. अशा वेळाचेर भुरग्यांनी शाळेच्या अभ्यासाची परीक्षा दिवप हें सामकें तांकां कठीण जाता. हें याद दवरपाचें काय तें याद दवरपाचें. ही जी आमगे गाणी आसा ताका एक तालबद्ध आसा, एक ताका संगीत आसा. आनी ते शाळेच्या शिक्षणाचें हें कंपेर करपाक जायना. सो दोनी कडेन तांकां मागीर जर ती परीक्षेक जर प्राधान्य दिवपाक गेल्यार शाळेंतल्या जाल्यार हें चुकता. आनी हें चुकलें जाल्यार मागीर संस्कृती चुकता. म्हणजे मुखार मागीर संस्कृती कशी जतन करपाची. सो आमच्या मुखार एक मोठो प्रश्न, त्या भुरग्यां मुखार एक मोठो प्रश्न जाता. आज हाकाच लागून अशें जाला, बऱ्याचशा भुरग्यांक एखादी आरत म्हणून कळना, चौरंग म्हणून कळना, येता पूण बेश्टे रावता. अशें जावपाक जायना. शिगम्या भितर जे आमी तालगडी खेळटा, चौरंग म्हणटा, किंवा आमगेले तोणयां खेळ खेळटा पळय न्ही, प्रत्येक भुरग्यान जर गाणी म्हणलें जाल्यार ताका वालोर आसता. दुसऱ्या आमकां अजून जाणटे सांगता दुसऱ्या गाण्याचेर खेळप ना, आपणें स्वता गाणी शिकपाक जाय. त्या गाण्याक खंयची ताळे काडप, कितें नाचप हें ताका कळपाक जाय. हें कळटलें जाल्यार तेगे एकरूप सगळें त्या खेळाचेर आसपाक जाय. दुसरें तेगे तकलें आसपाक जायना. अभ्यास दुसरे शाळेचे पुस्तकाचे परीक्षेचे हें तेगे तकलें आसपाक जायना. इतलें म्हत्व कितें आसा
ह्या शिगम्या भितर आमगेले जे मनशाचें अस्तित्व आसा तें सगळें लिपलेलें आसा किंवा तें आमी सोदून काडपाचो प्रयत्न करपाक बऱ्याच जाणांक खबर ना. शिगम्याक आमगेली जी प्रत्येक गाणी म्हणटा आसतली, चौरंग आसतली, आरत आसतली, तोणया खेळा ताळे आसतले, तालगडीची गाणी आसतली, हातूंत प्रत्येक गाण्याक खंयचे ना खंयचे झाडाचो उल्लेख येता, जनावरांचो उल्लेख येता. हातूंतल्यान आमकां कितें समजता की ही सगळें आमी मनीस जो हांगा जगता पळय न्ही, जाल्यार ह्या सगळ्या झाडां जनावरांच्या आसा म्हणून आमी आसा आनी एक तरेन ही झाडां जनावरांची केल्ली एक तरेन पुजा. तांचे शिवाय आमगे जीवन जगूं शकना. आतां आमी कांय गजाली बाजारांतल्यान हाडटा, पण आमगेलें अदरवायज सर्व जीवन जें आसा, सर्वस्व आमचें जीवन जें म्हणटा पुराय ह्या निसर्गाचेर आदारीत आसा. सो ताका लागून ह्या निसर्गाक एक मान म्हणून आमी 3 दीस हो जो शिगमो करता पांयां चप्पल घालनासतना वता, म्हणजे त्या जमनीची आमी एक तरेची ती पुजा ती. अदरवायज आमी चप्पल घालता, पण शिगम्याक आमगेले स्पेशली आमगेले जे आदिवासी समाज जो आसा अजिबात पांयां चप्पल घालना. 3-4 दीस आमी रानां वनांनी डोंगर दऱ्यांनी भटकता आनी ह्या वाड्यार त्या वाड्यार वचून शिगमो मनयता. मागीर काही जर आमी चौरंगीतल्या गाण्यांतल्यान जर आमी बोध घेवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार कितें समजता, जाल्यार ही धर्तरी कशे तरेन तयार जाला किंवा ह्या धर्तरेचें काम करता आसतना आमी खंयचे नियम पाळून काम करपाक जाय ह्या सगळें त्या गाण्यां बरयल्लें आसा. एक जर व्हाळाचेर तुमी बांद बांदतलो जाल्यार तो बांद कसो बांदपाक जाय, बांद बांदपा खातीर कितें मेकॅनिझम पयलें लक्षांत घेवपाक जाय, जमनीचो लेवल, टोपोग्राफी हें सगळें तातूंतल्यान लक्षांत घेवन अशी गाणी रचयल्ली आसा. म्हणून सध्या आतां आमी जें म्हणटा पळय न्ही की ग्लोबल वॉर्मिंग जाला, पर्यावरण वाचोवपाक जाय, हें सगळें आतां मोठे मोठे सायंटिस्ट सांगता. पण जर आमगेलो शिगम्याच्या संदर्भात आमी जर विचार केलो, शिगमो समजून घेतलो सारको, जाल्यार आमकां भायर कांयच शिकपाची गरज ना. शिगम्यातल्यान आमकां पर्यावरण कितें, पर्यावरण कशें सांबाळपाक जाय हें सगळें समजता. ताचे खातीर शिगमो म्हत्वाचो. शिगमोच म्हळ्यार म्हाका दिसता अशें शिगम्यातल्यान आमकां आमगेलें मनशाचें अस्तित्व कितें, आमीच ह्या एक निसर्गाचो भाग, येदोसो भाग आसा हें समजून दिवपाचो प्रयत्न आसता. आतां हांवें तुमकां उदळ सांगलें की धुल्लार आमगेलें खेळप जाता म्हणून, जी प्रॅक्टीस करता, प्रॅक्टिकल जाता. भुरग्यांक वेगवेगळे तोणयाचे ताळे दाखयता कशें खेळप ते जे ताळे शिकले पळय न्ही, जे तो शिकलो त्या दिसा प्रॅक्टिकल, ताजें लोकां मुखार ताणें जेन्ना आमगेले मांडार खेळप जाता, मांडार जेन्ना तोणी मारता म्हणजे शिवरात्री नंतर, तेन्ना मांडार खेळप आसता. पयलीं ती तोणी मारप जाता आनी ताजे नंतर मांडार खेळटा. आनी तेन्ना जो भुरगो भायर धुल्लार शिकलो ताका कितले परफेक्ट जाला, ताका कितले कळटा हें तो गांवच्या सगळ्या लोकां मुखार ताका दाखयता आनी तो लोकां कडच्यान एक तरेची सर्टिफिकेट घेता की बाबा येस हांव पयलीं दीस खेळलो म्हाका तें कळटा. अशे तरेन आमगेले शिवरात्री नंतर एक्झॅक्ट सारको सुरू जाता आनी शिवरात्री नंतर मागीर एक 7-8 दिसां नंतर मागीर प्रत्यक्ष आमची शिगमो जाता. आनी तेन्ना तर भुरग्यांची सामकी चड परीक्षा आसता. म्हळ्यार कशी खंयची परीक्षा हांव म्हणटा ही शिगम्याची परीक्षा म्हणटा ह्या पारंपारीक नदरेन. सो तांकां वेगवेगळे आमी वाड्यार वयता, वेगवेगळ्या वाड्याच्या मांडांनी खेळटा. सो तेन्ना खूब लोक तांकां पळयता. तेन्ना आपूण जें आपल्या गांवच्या लोकां कडच्यान जें शिकला तें आपूण कितले भशेन शिकला आनी कशे पद्दतीन शिकला न चुकता तांकां खेळ दाखोवपाचो आसता आनी लोकां कडच्यान वाहवा मेळोवपाची आसता. आनी तेन्नाच त्या भुरग्याक खरें आपूण जे इतले दीस खेळलेले पळय, प्रॅक्टीस केल्ली, ताजी ताका आपल्याले कितें जें फळ त्रास काडले ताजें फळ मेळ्ळ्याचें ताका निश्चित जाता.